A23, page 11. Povitram Chisopa Urchiteva Mondi Deva Roktan Kili Ikus Moka Fami Aham Chi Mona Sontosta Aham Chi Kalsamur Kota Aham Chi Tonda Ulasta Zoi Zoi Sorves Pora सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. हे मीस आमी भेटयता मानुएल लासेदा देवा कारगां दिवंक हे मीस भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया अगोस्तिनो आनी इव्हॉन कार्दोजो आपले काजाराचे वरोस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया केजी रिबेलो, नातालिना दिनीस आनी प्रेस्टन पेरेरा आयज आपलो वाडदीस समोरपतात. तो देवान तांचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाचे भेटींत मागुया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुमयाच्या क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्मे शांती आनी एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज आमच्या त्रेजनाचो तिसरो दीस. आमचो विशय पवित्र सभा शिकयता तें शिकवण आपणावून जेजूचो पाटलाव करूंक शिकोवया. आमी सगलीं बावतिजमा दिसा तावन पवित्र सभेची वांगडी जाल्यात. आमकां पवित्र सभा जायतें शिकयता ते प्रमाणे आमचो बावात जिवंक आमकां कायदो. पूण जायते पावटी आमी आमचेच वाड्याची जावन आमकां पवित्र सभेची शिकवण मानून घेवंक अवघड जाता. आमचे पवित्र सभेन कितें बदल केल्यार आमी बोवाळ करता. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं पवित्र सभेची शिकवण मानून घेवंक फावो. तर आमी पवित्र सभेची शिकवण मानून घेवंक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. आनी जायते पावटी पवित्र सभा आनी पवित्र सभेचे वडील आमकां बाबार्थाचे विशीं आनी जिविताची वागणुके विशीं शिकयतात तेन्ना आमी ती मानून घेवंक ना. कडे उक्तें मोण काडीस आमी दाखोव करूंक ना. ह्या आनी सगळ्या दुसऱ्या पातकांची तूक धरून ह्या मिसाची सुरवातेकूच आमचे असोगताय आमचे पातो कोडकून घेवन देवाची काकुतीक उलो करून म्हणया. हांव पातकी सोर पवेता तेवा हांव तुमकां बाबा पळयलो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तळांत सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो पडो अपराध. ह्या पासत पाकिस्तान सांकवार मारेक सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा पळयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. Sumia, sumia kakutko. Sumia, sumia kakutko. Sumia, sumia kakutko. Sumia, sumia kakutko. Krista, Krista kakutko. Krista kakutko. Krista, Krista kakutko. Krista kakutko. Sumia, sumia kakutko. Sumia, sumia kakutko. Sumia, sumia kakutko. Sumia, sumia kakutko. बागिनातून फुडें घालून ताचे मजतीन आमच्यो सगल्यो कोर्सो बाबार्थान देवाच्या हातान घालुया. आज वाडदीस समारंभात लग्नाची वार्षिक ओरस पाळटात. सगल्या सुपुल्ल्या बाळांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक, जाणट्यांक, एकसुऱ्यांक, परदेसान गालफाक, युरोपांनी बोटेचेर गोंया भायर वावुरतल्या भाव भयणां खातीर मागुया. लग्नी जिवितांत त्रास कोसोवन भोंवतात. गोरेब्यान भुरग्यां देण्याक आशेतात. बिबदिकायेन आसात, रिणांत आसात, अडचणीन आसात, सिर्विस्नाम असल्या गोरेब्यां खातीर मागुया. सगल्या शिकपी भुरग्यांक देवाच्या आत्मे जानवाय, शाणेपण, बोध, समजिकाय मागुया. प्रवास करतल्यांक सर्वेस्पो देवाची राखण मागुया. पवित्र सभेची शिकवण आमी आपणावन आनी पवित्र सभा शिकयता ती शिकवण घेवन जेचो पाटलाव करूंक आमकांच देवाच्या हातान घालुया. आनी आमच्यो सगल्यो कोर्सो देवाच्या हातान उबारतना जिव्यांक बरी भलायकी आनी सपून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो ह्या मिसांत मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेवन आतोनींक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोडचे आकांताक आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या कोर्सांनी ताची मोसत आमकां मेळूं. आमच्या समयात पुता जे क्रिस्ता वरवीं तकोरो देवचे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता, आरजवोड चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपणा मदल्यान थोडे मनशांक विचून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती हातूंक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास, आड नांव बारसाबास आनी सिलास हांकां ताणें विचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे, तुमचे भाव हातूंक सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशा मदें आमची भाव भयणी जाल्यांत तुमकां नोमान करतात. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायल्यान आनी तुमची मनां उचांबळ केली.
म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालून फाटीं सोरूंक नात ते आमचे भोव मोगाचे बार्नाबास आनी पावलू बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायले. म्हणटोच हाचे बराबर जुदासाक आनी सिलियसाक आनी तुमचेशी धाडटा हांव. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. हे गरजेचे कायदे भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलेलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळोवन मारलोल्या मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. हे वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतले. नोमान ते भायर सरून आंतुकेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन ताणें ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी ही चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाले. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. पोरजां मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. सगळीं म्हणुया, पोरजां मोदें दोनया तुका. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. ओय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मनाक गायनां करतलो, स्तोत्रां गितां रचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किन्नोऱ्यो सितारां जायात जागी, फांत्या कोरतात जागी. जबाब, पोरजां मोदें दोनया तुका वाकाणटलो. पोरजां मोदें दोनया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रा मोदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मोळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पर्यंत चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मोळवा भयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकूय तुजी मोहिमा. जबाब, पोरजां मोदें दोनया. उद्गार. Sorves porak soy, 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 soy. Sorves porak soy, 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 soy. Sorves porak soy, soy. Soy, soy, sorves porak soy, soy. जेजू म्हणटा, हांव तुका इश म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान हांवें आयकलां तितलें हांव तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक जोय. Sorves porak soy, 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 soy. Sorves porak soy, 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 soy. Sorves porak soy, soy. Soy, soy, sorves porak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाचे शेजारच्या गांवांत येतोच जेजून आपल्या शिसांक कोडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो दवरता? आनी ताणीन जबाब दिलो, थोडे जुआं बावतीस, थोडे एलियास, दुसरे जेरमियास बाकडारांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोक्त मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवोंटे तुजे जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याची चावी दितलो. तूं संवसारान बांदचें तितलें
स्वर्गार बांदलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलें जातलें. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगू नाकात अशी ताणें शिसांक कोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रदेशा भयण भावलो, एका गोराब्यांत एक भुरगें सोलमोता आनी गोराब्यान भुरगें सोलमोतना ताचो आवय बापूय पयलो शिक्षक ह्या गोराब्यांत भुरग्याक शिकयतात, ताका कोडे शाळेक धाडटात, शिक्षक शिकयतात. आतां आवय बापूय गोराबो ह्या भुरग्याक सगळें शिकयता. हांव कित्याक म्हणटा सगळें शिकयता, कित्याक पयलेंच जें बुन्याद ह्या भुरग्याची आवय बापूय घालता, जावं बाबार्थाची जावं जानवाई संवसाराची, हें भुरगें जोरी तोर ह्या भुरग्याची बुन्याद खोल बाबार्थाची, हें भुरगें समाजांत वाडटलें तेन्ना ह्याच बाबार्थाचो पडसोळ उसवाड जातलें. बाबडो आज नियाळटना पवित्र सभा शिकयता ती शिकोवन आपणावन जेचो पाटलाव आमी करुया हो विशय आज आमी नियाळटा. दुवा विरीत बाबडो आमी जाणाव आमचो पाप साहेब पोप फ्रांसीस आतां आसा पळय तो, त्या काळायलो एक पोप ग्रेगरी 16वो हो पाप साहेब आसलो आनी पेपल ऑडियन्स आसता तेन्ना मेळूंक लोक ताका येता. आनी असोच एक ओन बाबार्थी जेजूचेर विस्वास करिनासलो तो बागेंत पेद्रूचे बासिलिकेंत रोमान भितर सरता आनी पोप ग्रेगरी 16वो ह्या ओन बाबार्थ्याक विचारता, तुवें आज बासिलिकेंत बागेंत पेद्रूच्या कितें पडलें. आनी हो ओन बाबार्थी बाप साहेबाक सांगता, बागेन बापाक सांगता, हांवें सगळेंच पडलें आनी जायते हांव ह्या वेळार पळोवंकूच उरलो. आनी त्या विचाराक, त्या जाबाबाक पोप ग्रेगरी 16वो अशें म्हणटा ह्या मनशाक, दारार रावन तुका पवित्र सभेची कितें नासूक, कितें मोलाचें तें थंय रावन तुका दिसती पडचें ना, तुवें भितर सरूंक जाय. आनी बाबा न्हू खरें तें, दारार रावल्यार आमकां कांयच मेळना, आमी भितर येवंक जाय. आनी त्याच खातीर बाबा न्हू जेन्ना भुरगें जल्मता एका घोराब्यांत तेन्ना एक आवय बापूय ह्या भुरग्याक बालतीम दिवपाक हाडटात, पवित्र स्नान. आनी पवित्र स्नानांत हें भुरगें देवाच्या घरांत पयलें पावल मारता. जे भाशेन आवय बापूय ह्या भुरग्याक धरून आपल्या हाताक पयलें मारूंक पावल मारूंक शिकयता. जेन्ना भुरगें बालतीम घेतल्या उपरांत पवित्र स्नाना समयार ह्या भुरग्याची बाबार्थाची यात्रा, द जर्नी ऑफ फेथ बिगिन्स. आतां ही बाबार्थाची यात्रेंत ह्या भुरग्याच्या कपलार यात्नेक कितें काडटा, कुरीस काडटा. दाखोळ करून क्रिस्त जिविताची अस्मिताय, द आयडेंटिटी ऑफ आवर बीइंग कॅथलीक, तो कुरीस, तो क्रॉस. दाखोळ करता आज सावन तूं जेजू पाटलावदार. आनी हो तुजो पाटलाव जेजूक फुडें घेवन, जेजूक फुडें मुखार धरून तुवें एक एक पावलच्या जिविताचें मारूंक जाय. भुरगें वाडटा वाडटा बाबडो आमी शाळेक धाडटा आनी आतां शिक्षक ह्या भुरग्याक आकारता, जावं संवसारी जानवाय दिता आनी ह्या भुरग्याक संवसाराच्या जे प्रश्न आसा ह्या प्रश्नांक फुडो करूंक ह्या भुरग्याक आदार जाता. भुरगें वाडटा वाडटा आमी दोतोनीक घालता भुरग्याक. इल्लीशी पवित्र सभेची शिकवण, पवित्र सभेचो मोग, जेची ओळख ह्या भुरग्याक आमी दिता. आतां ह्या भुरग्याची बाबार्थाची सगल्या
क्षेत्रांत सगळ्या भागांनी ह्या भुरग्याची आकारणी जाता आनी जेन्ना हे भुरग्याक बाबार्थान आकारल्या उपरांत आतां पवित्र सभा एक आवय कशी आपल्या सगळ्या भुरग्यांक शिकयता. दुसरी वातिकान वीस सभा जेन्ना जाली तेन्ना जायतीं बदलोवपां पवित्र सभेंत आयलीं. आतां एक व्हडलें आमकां हांगासर आसा एक शिकवण आसा, एक दाखलो आसा पवित्र सभेचो कोण भाशेन एका इगोर्जेचो वावर ह्या आधुनीक संवसारांत, द चर्च इन द मॉडर्न वर्ल्ड. बाबा जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी भाग करता, कशे भाग आमी करता, आमी म्हणटा आमी कुशीन. आनी त्या बाबा जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमची आख्खी पवित्र सभेची शिकवण, आमचें आख्खें क्रिस्ती जिवीत ह्या शिकवणीन आटापतात. दुबाबरीत भयणबानो, जेन्ना पवित्र सभा आपल्या फुडाऱ्या वरवीं ओत्मीक गुरू वरवीं आमकां शिकयतात ती बाबार्थाची स्वतां आमी मानून घेता. आनी त्या खातीर आज शुभ वर्तमानांत जेसू पेद्रूच्या हातांत व्हडली जबाबदारी घालता आनी पेद्रूक म्हणटा, पेद्रू तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर म्हजी सभा हांव बांदतलो. बाबडो जाण आसलो पेद्रू जेसू आपल्याक नाकारतलो म्हणून, पूण तरी आसतना ही व्हडली जबाबदारी ताची असोकताय पळोवन न्हय, पूण ताचें आसलें बरेंपण पळोवन ही सावी पेद्रूच्या हातांत घालता. आनी पेद्रूच्या हातांत घातलेली जबाबदारी कोण भाशेन पयलो पाप साहेब कसो ताचे शिकवणेन ताच्या फाटल्यान येतले ते बागयोन बाप ती शिकवण आमकां दिता. बाबडो क्रिस्ती जिविताचो आटाप म्हणल्यार बाबार्थाचे वाटेन आनी क्रिस्ती जिविताची वागणुके विशीं. बाबडो आज आमच्या क्रिस्ती जिविताचे दोन बाजू आमी नियाळटा, बाबार्थ आनी दुसरे वखदान क्रिस्ती जिविताची वागणूक. बाबडो बाबार्था वाटेन जायते आमकां पवित्र सभा बाबार्था भाशेन आमकां शिकयता. जेन्ना आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतां 2002 वर्सा हो सिनड जालो, दोन प्रांतीक परिशोध जाली, जायतीं भावा भयणांनी जीं बदलोवपां आयलीं पावलां मारलीं नवसोन्नेची मानून घेतलीं. पूण जायत्या भावा भयणांनी ती मानून घेवंक ना. आडकोडी आनी कित्याक पासत आडकोडी काय? कित्याक बाबंडो आमचें मन धांपलोलें आसा, आमचें मन आजुनूय उक्तें जावंक ना. कोण भाशेन ह्या आधुनीक काळार बाबार्थ जिवंक जाय, बाबार्थ आमी फुडें व्हरूंक जाय, तो बाबंडो आमचें मन आजुनूय उक्तें ना. आनी ह्याच खातीर जो मनीस बोन मोनाचो, बोन काळजाचो, तो मनीस बदलोवप केन्नाच मानून घेना. पूण जाचें मन, जाचें काळीज उक्तें, तो बाबंडो रोखडेंच देवाच्या आत्म्याच्या उजवाडान तें बदलोवप मानून घेता. कोडे हांगासर आमी आसा तीं भावा भयणां कोण भाशेन निशेध, प्रोटेस्ट, कोण भाशेन आमी ह्या भाशेन आमी करतल्या, परंपरीक चाली आमी पाळटल्या, हे भाशेन आमी जियेतल्या. बाबळीनो, जेन्ना बाबार्थ आमी जियेता तेन्ना आमचे ओत्मीक आमचे फुडारी कोण भाशेन हो बाबार्थ जिवंक जाय तें सगळें मनान धरून आमकां एक दिशा दिता, एक डिरेक्शन दिता, ओरिएंटेशन दिता, आनी तें आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक जाय. दुबाबरीत बाबंडो, आज नियाळटना ह्या देवाच्या उतराचेर आज आमी नियाळटा पवित्र सभा आमकां शिकयता. बाबंडो, भाग्योन बाब पोप फ्रांसीस आपल्या अपोस्तलीक चिटींनी जायते आमकां शिकयता. अमोरिस लेतिसिया कोण भाशेन ह्या आधुनीक काळार कोण भाशेन घोराब्याक जिविताचो मोग आतां वर्ल्ड मिटींग ऑफ फॅमिलीज जावचें आसा जुन्याचे 22वेर. आतां कोण भाशेन बाबडो पवित्र सभा घोराब्याची मुळावी पवित्र सभा फॅमिलीज डॉमेस्टीक चर्च हाचेर नियाळ घालता. आनी त्या खातीर बाबडो जायते दाखले ह्या आमच्या भाग्योन बापाचे ह्याच फामिलीच्या जिविता वयर आसा, मोगाच्या जिविता वयर आसा. कित्याक पासत जावन आसा बाबंडो, गोराबो जावन आसा बुनयाद समाजाची. एक गोराबो गोड जालो जाल्यार समाज गोड जाता. आनी त्या खातीर आतांचो पोप फ्रांसीस आनी गेल्या ते पाप साहेब ताणें बोर घातल्या फामिलीच्या जिविता वयर. दुबाबेरेर भयणबानो, आमच्या ह्या गोंयच्या दोन प्रांतांत आमचो गवळी बाब आसा. वर्साच्या वर्सा गवळीक वर्सा एक चीट, गवळीक चीट
गवळी कसो संदेश दिशा कशे भाशेन पवित्र सभेंत दोन प्रांतांत आपणाची ह्या वर्सा हो विशय म्हजे पाटल्यान याद कम फॉलो मी आनी बाबा आज हो विशय आमी नियाळटा पवित्र सभा शिकयता ताचे पाटल्यान आमचे पावलां घालुया दुवा विरेत पयलीं आज ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी बागेवन आंतोनीक मान दिता हांव बागेन आंतोन देवाचें उतर परगोडटालो बाबा पवित्र सभा शिकयता ती बाबाडटाची आनी क्रिस्ती जिविताची वागणूक हांगासर पवित्र पुस्तकान आसा आतां पवित्र पुस्तकान आसलेली शिकवण ह्या क्रिस्ती जिविताक कोण भाशेन लागता ती घेवन आमकां दिशा दिता आनी बागेन आंतोन देवाचें उतर परगोडटना जिविताची नोसोरणी येताली जायतीं भाव भयणां देवाचें उतर ताच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येतालीं बाबडलो ताची जीब बागेन आंतोनीची जीब आज पासून जिबी आसा कित्याक सोत कित्याक ह्या जिबेन सोत परगोटलें सोत उलयलो सोताक कोव आयसालो बाबडो त्या खातीर आज ह्या पवित्र सभेची शिकवण आमी नियाळटना आमी आपणावया आनी दुसऱ्याक दिवया जायते फावटी आमी जाणा आसतना पवित्र सभा शिकयता तें स्वता हांव शिकलो आसतना जायत्यांक दुसऱ्यांक सांगूंक हांव फाटीं सरता त्या खातीर आज ह्या विशयाचेर नियाळ करतना पयलें आव्हान आमी घेवया पयलीं चॅलेंज आमी घेवया पवित्र सभेची शिकवण हांव आपणायतलो हांव शिकतलो म्हाका दाखयता ते दिशेन हांव चलतलो आनी म्हजे बरोबर दुसऱ्याकूय चलयतलो दुसरे सुवातेर बाबंडो एसेकियल प्रवाचें पुस्तक एसेकियल 36:26 अशें सांगता एसेकियल बूक ऑफ प्रॉफेट एसेकियल म्हज्या फातराचें काडीस काड दुनिया आनी म्हाका मांसाचें काडीस दी हांव म्हणटालो जाचें काडीस बोन ताचें काडीस दाट घोट निबोर तें बाबंडो बदलूंक जायना फकत देवानूच बदलूंक जाता आनी त्या खातीर ह्या आधुनीक काळार पवित्र सभा जी बदलोवपां आमकां हाडूंक शिकवण दिता जायतीं बाबणां निशेध मारतात जायतीं बाबणां मानून घेनात आज बाबंडो हें मन आमचें उक्तें दवरुया जावं गोरेब्याची शिकवण तोंडनाटी जिविताक शिकवण लोग्नीक जिविताक शिकवण आनी लोग्नीक जिविताची शिकवण घालून बाबंडो सगळीं आमी वी नीड टू प्रमोट कल्चर ऑफ लायफ जिविताची राखण करूंक आज ही पवित्र सभा आपल्या भुरग्यांक मागता कल्चर ऑफ लायफ जिवीत सांबाळात बाबण आज हांगासर घोडे आवय बापूय आसात लग्न जाल्लीं भाव भयण आसात कितलो जिविताक मान दिता काय लायफ इज सेक्रेट आज बाबण जिवीत कितलें पवित्र मोलादीक देवान तुमकां सौभाग्यलीं केल्या आज तुमकांच विचारात पवित्र सभा दिता ती शिकवण तुमच्या क्रिस्ती जिवितान आनी लग्नी जिवितान तुमी आपणायतात आज जिविताक मान ना जिविताची बोंदी करप जिविताक मान ना बाबण त्या खातीर आज आतांचो पोप फ्रांसीस म्हणटा जेन्ना आमी जिविताक मान दिता जोरी करून आमच्या शापाय शामांचेर मोन घालून तो अशें म्हणटा जरी तर शापाय शामांचो जाणट्यांचो आमी परामर्श करिना पवित्र सभा शिकयता आमकां मानामेंत आवय बापायक मान दी जर तो आमी पाडिना जाल्यार तें आमकां एक गंभीर पातक इट्स अ मॉडल सीन आनी बाबंडो ही शिकवण पोप फ्रांसीस आपल्या शिकवणींत आमकां दिता बाबण आज आमी क्रिस्ताचो पाटलाव कसो करतना पाटलावदार कशी जें कितें आमकां शिकयता ती पवित्र सभा मानून घेवया हांव सोंपयतां पवित्र सभा शिकयता ती बाबार्थाची स्वता क्रिस्ती जिविताची वागणुकीची स्वता आमी आपणावया ह्या वर्सा जेचो पाटलाव करुया आनी दुसऱ्याकूय आमी जेचो पाटलाव करूंक जाची मनां बंद आसा तांकांय ताच्याय मनाचेर आमी उसवाड घालुया एक आवय भुरग्यांक शिकयता ते भाशेन पवित्र सभा एक आवय कशी आमकां बाबार्थाचे वाटेन आनी क्रिस्ती जिविताची वागणुकीचे दिशेन आमकां व्हरता तेन्ना आमी ह्या पवित्र सभेच्या वडिलांक मान दिवंक ती शिकयतात ती स्वता आपणावंक ह्या वरवीं आमचो क्रिस्ती बाबार्थ जियोंक ह्या आधुनीक काळार आमकां बागेवन आंतोनीचे मजतीन बापाशी करपाक पवित्र आत्म्याचें बळ कोटाय आनी सायबीण मानशी आमची पवित्र सभेची आवय ती तिची विनवणी मागुया अशें जावं उबी रावया
जेजून म्हणला, मागात तुमकां मेवतलें, सोदात तुमकां तें गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. असल्या बाबार्थान विस्वासान आमचे गोरसो आनी मागणी काकुसार पापा सोरशी बागेन आंतुनीशी मोसोथीन बाबार्थान दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजूची शिकवण उमेदीन पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे पोरमोणे चलोवंक आनी दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी आमचे आवडे प्रश्न घेवन बाग्योंत आंतोनीशी आयल्याव. आमचे प्रश्न बाग्योन आंतोनीचे विनवणेन पुरे जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी जेजूची पाटलावदारां. जेजून सोबा बांदली आनी हे सोबेचे वांगडी आमी. आमच्या पवित्र सोबेची शिकवण मांडून घेवन जेजूचे नीज पाटलावदारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. थोड्यो घडयो गिसावणे वेळार आमच्यो सगल्यो कोर्सो कुडीश्यो आत्म्याच्यो कोर्सो आमकां आसात ते बागेन आंतुनीशी मोसोतीन बाबार्थान देवाच्या हातान घालुया. सर्गीचे बापा, तूं आमकां चलयताय. तुज्या पावलांनी तूं आमकां पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या वरवीं बाबार्थाची आनी जिविताची वागणुके विशीं शिकवण दिताय. ती आमी आपणावंक आनी ह्या संवसारांत जियेतना सदांच आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक घालती जावंक ते शिकयतात ते मानून घेवंक आनी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आमकां तुज्या हातान घालता. तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड बोड कोटाय आमकां दी. आमी मागता मारयेचे वेळान क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. भेटवणेच्या वेळार गीत घेवया. गिताचो अंक C8, पेज 31. बापाक माना गोण बायलो साय काळजाची कोरी भोगी. सर्वेस भरोसा आमकां दिवस्ता करता. बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रीती. मोगाल पापा मानून तुगे मोगान केली बेटोणी. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली बेटोणी. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली बेटोणी. मोगाल बापा मानून तुगे मोगान केली
बेटोणी सर्वेस्पर देवा ನಾನು ಪಾತ್ಕಾಯ ದುಕ್ತರ आमकां बोलतां बेडतां तुका मानत असलें जावं म्हज्या कोटेंत म्हाका तूं काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो तूं म्हाका नितळ कर. म्हज्या बुळ्या भावांनी आमचें बलिदान सर्पवेदांत देवपाक मानत असलें सा म्हूण मागात. ब्रह्मानाक मेमेक आमचे नक्की पवित्र सुविचार सर्वेस पोर मानून घेवंक सोर पविदार आनी भोव व्हडथ्या देवा तुज्या बागेवन तशा बागेनातुनिशा उगडासाक हो योद्न समोर पळोवन चिंतोरपण आमी ओळखून घेता. आमचे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवण्या काळ तुज्या मोगान शिकवणेंत जिवन सासें सळवण चडूंक आमकां फावो कर. हें मागता पुता जेसूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पवितारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेय सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोड दरेका काळात जी पवित्र सभा नोयबडान तूं सुफळ करताय. ज्या विस्वासी मोगाची तांकां गोवाय करताय. जे सळवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देदूतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र आनी सगळीं तुजी रोसना तुका वाखाणटा. कित्याक चितावन क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्मे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन दितावन ओस्तूम ते पोरयाक तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक आशा पोरसा तूं समयत आसाय. देखून बाबा कालतीपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावंक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोर उमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी शेवणातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही मोशा रोखताची कालस नव्या आनी सासणीक कोराशें हें रोगोत पावत कशें बोक्सडे मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या कुडासाक करात. गावून बाबार्तसो गोट परगोटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बाबा आमचे सोडवणी पासत ज्या पुतान सोंसल्या कोस्तां मोरनाचो ताच्या आनून बरी पुनर्शिवणपणाचो आनी स्वर्गार सोडण्याचो हांव भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलीन आपल्या मोरनान आमकां चिस्साकोत सोडल्या तीच बोली आतां तुका ची पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेची दोयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे इकडे रोगतान पोसताय ताका ताच्या पवित्र आत्म्यान भोर आनी जे सगळें एक कूळ आनी एक आत्मो आमी सावक निर्मी तुका भेटयलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माई बाबा घेवन आंकवार मारेशा तुज्या पोती बागेन सेशा ज्या बागेवन दोमतांच्या आनी वैभव रोक साक्षांच्या बागेन सेवास पाद्र पियो मादी बागेन मिगेल गाब्रियल राफायल बाळका तेरेस मातेरेसा बागेन आतून बागेन आल्फोन्सा बागेन फ्रांसीस शावेर मान्यवन पाद आग्नेल बागेन सेवा आनी समेस भोक्तांच्या सांगाता ते विसरून काळाच्या दायसान आमकां वांटो मेळूं तांचे विणणीचो आदार आमकां निरोंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बाबा हे बोलये वरवीं आमकां जी सागोत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. ज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गोवल्या आनी दर मुणयाऱ्यां बरोबर ज्या पुतान तुका सोडून घेतलेली सगळे पोटचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसरेत जे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेवजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयीन आयकून घे. कोणवाळ्या बाबा संवसारांशी पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून चिताय एकठांय. आमच्या सगळ्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी जे सगळीं ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक अदीक उगडास करूं. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांतलीं पुर्वसां शेजाऱ्यां सोयरीं गोडचीं इस्तां वाड्यांतलीं समुदायांतलीं भुरगो नासले वतमे जाचो कोण नासतना उगडास करतलो करचें वतमे तेन्ना आपले काकुतीन ताका स्वर्गार व्हरूंक मागुया. ताका सगल्यांक मोयपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणांक जातशी जातल्या म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच शिसो वरवीं त्याच शिस सांगता त्याच शिदुताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सर्वोन दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक भुरग्याक ल्हान आसतना आवय चलयता ते भाशेन बाबणो दर एकाक आमकां पवित्र सभा आपले शिकवणीन चलयता. बाबार्था विशीं आनी आमचे क्रिस्ती जिविताची साल ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेतना आमचे गोराबे आमचे क्रिस्ती जिवीत लोग्नी जिवीत ही संस्कृताय जावं पर्यावरण आमी रावता आमी आसा तो वातावरण हें सगळें पवित्र सभा आज क्रिस्तीताय लक्ष घालून आमकां शिकोवन दिता. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक मान दिवंक कालतीज रावन आनी ते शिकयतात ती शिकोवन आपणावन
जेची नीज पाटलावदारान सावन उक्त्या मनान ताचो पाटलाव करूंक जेणे शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा पवित्र आत्म्याचे बोड कोटाय आतां आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राय सामका येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तरणीन पडूं नाका, वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितान सवस काय पोलायकी पेकोणी बाबाड सुटका सुरक्षा आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराच्या क्रिस्ता शेण्याक हांव बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां स्तार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोमयाच्या क्रिस्ता तरुणता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाळ दिश्ट घाल आनी तुजे कशेपण तुका शांत दी आनी तूं सिका बाबार्थान बोरभाशान मोगान आनी सगल्या पवित्र आत्म्यान फळान सांबाळ जशी येताय रसवड चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सांगाल तुमचे सव्या सो कुशालकेन शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या सोमयाच्या क्रिस्त कृपेसर आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोमयाच्या क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कशेपण प्रयत्न सौकारांच्या मोर नरवी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. येदशे पवित्र करून सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निबार आनी सदांच्यो आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. म्हणजे सोशिल्लो बेगलो सुरूंक केन्नाच निर्मळ नाका. ओस्तो जिवाचेसो पेद्रूक म्हणलें पेद्रू तूं खोडप आनी ह्या म्हज्या खोडपाची सभा म्हजी सभा बांदतलो. आज हो जिवाचेसो पवित्र सभेच्या वडिलाची शिकोवणीन आमकां चलयता. बाबार्थान ही शिकोवणी मानून घेता आनी दुसऱ्याकूय ती शिकोवण मानून घेवंक आदार करता. ती आतां सोंपली आमी सुभागी. क्रिस्ताची कृपा सासनाच्या जिविताक समोर. कम्युनियाच्या वेळार गीत घेवया. गिताचो अंक D44 पेज 73.
कांसुरकीचो उंडो आमचे आवडे एक फामील एक पाय भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसून आतां तुज्या मेजा सगलीं कांसुरकीचो उंडो आमचे आवडे केले तुझे आल्तार काळजां आमची आतांची येताय तूं तोरनोय आमी तुजी जेवून एक जाल्याव आमी कोणाक ताकत आमकां तुजी केले तुझे आल्तार काळजां आमची आतांची येताय तूं तोरनोय आमी तुजी कुडशेवून एक जाल्याव आमी कोणाक ताकत करूंक आमकां दोशी एक फामील एक पाय तुजी भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसून आतां तुज्या मेजा सगलीं कांसुरकीचो उंडो आमचे आवडे एक फामील एक पाय तुजी भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सांदे बसून आतां तुज्या मेजा सगलीं कांसुरकीचो उंडो आमचे आवडे सर्गीच्या काकुस्तेला बापा बागेन आंतोरीन तुजी आमचे पवित्र सभेची विस्वाशीपणी सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो आमी आतां शिवलेल्या चिरशाकुरी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान सेवा चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणें सूख भोगूंक आमकां फावो कर हे मागता हांव क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं मातशें बसुया मोगाच्या बाबणीनो आयज आमचे मदें आसलो फादर कामिलो डायस आमच्या आंबेली शेजाऱ्याक कोपेलांक कसो तो बाबुद्दा जाय तो बरो भाव त्या कोपेलान येवनूच ह्या वर्साक ताणें सुरू केला आमी ताका काडसांतांव देव बरें करूं म्हणटा ही मिसाची भेट भेटोवन प्रवचन केलां देखून आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता मोगाच्या भावणीनो आमी बागयो तातूंत जायतीं फुलां
जावं वातयो घालतात. आमी येता तेन्ना वाटेर तुमी फुलां वातयो घेवच्यो न्हय, थंयसर ट्रॅफिकाक आडकोड जाता. तुमी तुमच्यो मोटरसायकल्यो गाडयो येवन हांगासर पार्क करच्यो आनी थंयसर भितर सोदतांच तांकां आमी सुवात दिल्या थंयसर रावूंक तुमी तांचे कडचे वातयो आनी फुलां घेवच्यो न्हय वाटेर रस्त्यार थंयसर थांबोवन. तर मागता एकूच उपकार तुमच्या लागीं वाटेर गाडयो थांबय नाकात, दुसऱ्याक फाटल्यान आसलोल्याक आडकोड जाता. तुमी येवची, तुमच्यो गाडयो मोटरसायकल्यो पार्क करच्यो आनी फुलां वातयो जाय जाल्यार थंयसर तुमच्यान घेवंक जाता. देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावुया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसो. सोर पवित्रात यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सगळ्या सपल्या पाडांचेर, भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, पिडेस्तांचेर, जाणट्यांचेर, एकसऱ्यांचेर, परदेसान घालपाक, गिरेबेसांनी बोटीचेर गोंया भायर वावुरतल्या बाबळांचेर, जे गरब्यांनी भुरगे पाडनात त्या कुटुंबाचेर, लोकनी जिवितांत त्रास कोसून भोंवतात, जे गरबे रिणांत आसात, बिबदिकायेन आसात, सिरबिस्तांतांचेर, आमच्या वावराच्या दोंत्याचेर, आंतुरे गरब्याचेर आशिर्वाद घालूंक. पवित्र सभेची शिकवण आपणावन जेचो पाटला करूंक त्या शांती मोगान धाडटा. Padavaco Bhagyotanto Namche Pasot Vinotiko. Pratuya Sarvespara Sasnacha Deva Tuven Padavacha Bhagyotatoni Kore Bhavataco Ushar Prosongdar An Gocha Kanta Kaslolia Sotiraslo Korundilo
ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमची ताय. भोव फोडादीक मागणे सांत हातूंत ए भाग्योता सांत हातूंत भक्तां मदें भोव बोल्या आनी मोवाडा ते उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाखाणलोल्या शेगुणा पासत आनी सावरून आसलोल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबी तुवें दाखयलोय. फावो जाली तुका तें देणी व्हड आनी विचित मिलाग्री करची ह्या संवसारांत आसतना जे परी आनी कोणाकूच भक्ताक दिले ना. तुज्या उताकूच मिलाग्र्यो घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक ते उतर घरचे उताची मागणी आयकूंक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोबी केन्नाच निर्फोड जाली ना. पिड्योवताक तो भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चोरपडटल्या सोबी तुजें काळीज चोचोताली. दुखावलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केल्यात. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावों नेजो आसलें. देरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाताय भोवच फोडादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. हे वेळार तुजी गरज भाग्यो तातूंत एक उक्ती कर. तुका जाय तें माग. जी गरज तूं घेवन आयला बाबाटान भक्तीन भाग्यो तातोनीच्या हातान घाल. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वतलोय नाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय. हे भोव मोबाडा आनी मोगडा भोगता सांत हातूंत तुजें काळीज सदांच दोयाड आनी चोरचोऱ्याचें जावन आसलें. तो त्याच दोयाडपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे वेंगेंत केडूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्या फोड मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमच्या आपा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Noman Maria Pin Mulili Savispo Jetaisa, Usamudin Sodoan Sodoisa Puchesu. Moima Pakan Putakan Povitatmia Servispo Tumche Sobiasung Doni Jesu Christa Sutum Chamode Tumka Rakung
तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसाबां घालूंक, जो बापायन पळयत आत्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक. आनी भाग्यो तातूंचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. Santa Tony Bokta Fingaci kulija Tuja krotar kelta Baluk Jesu rasa Baluk kelta munon Satan kali dimi Somron